नमस्कार येवकार अविनाश जोशी प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत कोरोना दिशी दिशी खर पेडण्याचो 12 वर्सांचो चलो परवरीची 25 वर्सांची बायल धरून आनीक 8 बळी। दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटलांत कोविड ट्रीटमेंट सुरू। दोन 2009च्या बॉम्ब ब्लास्ट केशीत दुबावीत आरोपींक निर्दोष सोडपाचो NIA कोर्टाचो निर्णय। हायकोर्टातूय कायम पुरावे नाशिल्ल्यान सुटका। मडगावचो ज्वेलर स्वप्नील वाळकेचे खुनाचे प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे हाताक लागले महत्वाचे पुरावे। चाकू उखलिल्लो घर फोडेतय कर्मा उपरांत लासिल्ले कपडे जप्त। संजीवनीचेर अजून ठोस निर्णय ना। मुख्यमंत्र्याची उस्कारांबरोबर बसका। आदले तेणे 2,30,00,000 बेगीनूच दिवपाचे उतर। बाकीच्या मागण्यांचेरूय चल्ला विचार। आणि नेत्रावळी बुडबुड तळ्या कडेन सोबितीकरणा उपरांत कोणाचेच लक्ष ना। बाग मोडले, झाडां झुडपां वाडली। गांवगिऱ्या वाठारांतले टुरिस्ट स्पॉटा कडेन आड नदर। गोंयांत कोरोना दिशी दिशी खर जावंक लागला। पेडण्याचो 12 वर्सांचो चलो परवरीची 25 वर्सांची बायल मनीस धरून शेनवारा 8 जण सोंपले। गोंयांत 343 कोविड बळी जाले। दुयेंतींचो आंकडो 28,000 तेंकलो। मजगतीं मुख्यमंत्री प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे रेटीचो फेरविचार करता। दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटलांत कोविड पेशंटां खातीर ट्रीटमेंट सुरू जाली। ESIतले स्टेबल पेशंटांक पयलीं थंय व्हरतले। गोंयांत कोरोना दिशी दिशी खर जावंक लागला। कोमॉर्बिड पेशंट आनी बळींचो आंकडोय वाडूंक लागला। कोरोनाचे दुयेंती 28,000 तेंकले। पेडणेचो 12 वर्सांचो चलो परवरेची 25 वर्सांची बायल मनीस धरून शेनवारा आनीक 8 जण सोंपले। गोंयांत कोरोनाचे 343 बळी जाले। मजगतीं मडगांवचे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल कोविड ट्रीटमेंटा खातीर सुरू जाले। सुरवातेक ESI हॉस्पिटलांतले स्टेबल पेशंटांक थंय व्हरता। तशेंच हॉस्पिटलांत तपासणी जाले उपरांत जांकां एडमीट करपाची गरज तांकांय थंय एडमीट करतले। अपग्रेड करून आमी ह्या हॉस्पिटलांत फुडाऱ्याक आमचे ज्या तरेन ते स्टेबल जाता ह्या स्टेबलायज करून स्टाफ स्ट्रेंथ सगळे जाग्यार घालून आमी आमचो प्रयत्न आहा की हांगा मागीर सेपरेटली एक ITU एंड हाय डिपेंडन्स युनिट ह्याच हॉस्पिटलांत आमी करून दिवंक जाय। म्हणजे पॅरलल टू ESI ही हॉस्पिटल चालू उरतली। आयजच्यान हे हॉस्पिटल आमी पेशंट एडमीट करपाक मायल्ड टू मॉडरेट पेशंट्स हांगा स्टेबल पेशंट्स जे आमी हॉस्पिटलांतल्यान ESI हॉस्पिटलांतल्यान हांगा शिफ्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी तेजे भायर आमी डायरेक्टली जे कोण आमचे OPD कॅज्युअलिटीन जे येता तांकां चॅक करून थंयच्या थंय आमी हांगा ह्या हॉस्पिटलांत डॉक्टरच्या डिसिजन प्रमाणे हांगा आमी एडमीट करतलो। होम आयसोलेशनांतले पेशंटांक न्युमोनिया जावंक जायना। ते कोमॉर्बिड स्टेजीत वचूंक जायना म्हूण मेडिकल किट दितले। We have done some changes in the protocol of those patients who are positive and opting for home isolation. Now, what is the main changes? Main changes, we are going to do their basic test, blood test, and we are giving them medicines. Those medicines are used to prevent pneumonia, so that these patients, even if they stay at home and the monitoring is this way or that way, these medicines if they take, they will not go into moderate or severe case. So that is what is put in the pouch, and they can monitor themselves because oximeter is also there in the pouch, thermometer is there. So it will become like a small clinic in the house only, so that family need not get upset. All those medicines, normally what people say in home isolation there is no medicine giver, and we also put immunity booster, we have put vitamin C, we have put zinc medicine and paracetamol SOS, that is only SOS if they have a temperature. Biggest advantage is that they will stop the disease there only. Viral load will come down, and this study has been proved, and the same has been applied here, and this is going on very nicely in state of Uttar Pradesh, and country like Bangladesh has also got a good result. So based on those papers we have used this. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे रेटीचो फेरविचार चल्ला। प्रायव्हेट हॉस्पिटलाच्या फायलीचेर हांवूच त्याच्याकडे उलयल्लो। त्या कमिटीन काही रेट्स प्रपोज केला ते
सगळ्यांच्या ह्याच्यानुसार रिवायज करपाचो विचार सरकाराचो आसा. रिवायज करतले. हय, कॅबिनेट आहे आता. बुधवारचीच आसतली कॅबिनेट, येता त्या वेळार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2009च्या बॉम्ब ब्लास्ट केसीत दुबावीत आरोपींक निर्दोष सोडपाच्या NIA कोर्टाच्या निकालाचेर हायकोर्टान शिक्को मारलो. मात FIRचेर आनी NIAच्या भुमिकेचेर दुबाव घेवपी ट्रायल कोर्टाची निरीक्षणां मात हायकोर्टान मानून घेतली नात. NIAची चौकशी कसल्याच चुकीच्या हेतान नाशिल्ली म्हूण हायकोर्टाचे निरीक्षण. मात पुरावे नाशिल्ल्यान आरोपींक निर्दोष सोडल्यात. 2009 नरकासुराच्या राती मडगांवां बॉम्ब स्फोट जाले. तातूंत मालगोंडा पाटील आनी योगेश नायक सोपिल्ले. सुरवातीक केशीचो तपास गोयच्या क्रायम ब्रांचीन केल्लो. मात उपरांत प्रकरण नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीक दिले. NIAन मालगोंडा पाटील आनी योगेश नायका सयत 11 जाणांक आरोपी केल्ले. 6 जाणांक अटक केल्ली जाल्यार 3 जाण फरार आशिल्ले. 31 डिसेंबर 2013 सगळ्या आरोपींक निर्दोष सोडटना NIAच्या चौकशी करपाचे हेतूचेर NIA कोर्टान दुबाव घेतिल्लो. हायकोर्टान NIA कोर्टाचो निकाल कायम दवरला. मात NIAचो हेतू वायट नाशिल्लो म्हूण स्पश्ट केला. Honorable High Court has passed a judgment in this matter, which was an appeal filed by the NIA challenging the judgment passed by the learned special judge acquitting the accused in that blast case. The High Court has also considered the case and acquitted the accused. हायकोर्टान 36 पानी निकालात काय महत्वाची निरीक्षणां नोंद केल्यात. आरोपींचेर दुबाव सोडलो जाल्यार चौकशी यंत्रणेक आरोप सिद्ध करूंक अपेस. पुरावे ना, चडान चड काय दुबाव घेतिल्ल्या म्हणपा सारकी परिस्थिती. 16 ऑक्टोबर 2009 दिसा बॉम्ब स्फोट जालो म्हूण सिद्ध करपा इतलेच तपास यंत्रणेक यश. ब्लास्ट आनी थंयच्या परिस्थिती विशीं म्हायती दिवपाक तपास यंत्रणेक यश आयला. बॉम्ब स्फोटावेल्या परिस्थिती वेल्यान दुबावीत आरोपींचे गुन्यांव सिद्ध जायनात. चौकशी यंत्रणेन दिल्ल्या पुराव्या वेल्यान NIA कोर्टान दिल्लो निकाल बदलप शक्य ना. The court has also said that as the previous judge, the special judge has said that there are malafides by the investigation agency, that is the NIA, etc. Those remarks are expunged, and High Court has considered in a larger detail and now held that the benefit of doubt is given. We as a NIA had pointed out to the court, the lower court also and the Honorable High Court also, that there are 12 circumstances which we were required to prove. The trial court has said that we were not able to prove any of those, and therefore there is absolutely malified prosecution on behalf of NIA, and acquittal was granted. The High Court has negated that. High Court said that it cannot be termed as malified prosecution because out of 12 circumstances, at least 4 circumstances we have proved that there was a bomb blast, there was a death, there was explosive material found at Sankwad and in Margaon, and those explosives which were found were in terms of law we have proved those circumstances, so it cannot be said that it is absolutely malified. हायकोर्टाच्या निकाला उपरांत सनातन संस्थेचो ह्या प्रकरणाकडेन कांयच संबंध ना म्हूण परत एकदा स्पष्ट जाला म्हूण सनातन संस्थेचो प्रवक्तो उलयलो. वर्ष 2009 मध्ये मडगावमध्ये झालेल्या स्फोट प्रकरणी सनातनच्या 6 साधकांना तत्कालीन काँग्रेस शासनाने अटक केली होती. 4 वर्षांचा कारावास भोगल्यानंतर सत्र न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केलं होतं. या निर्णयाच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये तपास यंत्रणांनी अपील केलं होतं. आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या संदर्भातला निर्णय देताना या सर्व 6 साधकांना पुन्हा एकदा निर्दोष मुक्त केलं आहे. भगवा आतंकवादाचा जो सध्या प्रचार सुरू आहे तो करणाऱ्या लोकांना ही एक प्रकारची सणसणीत चपराकच आहे. In 2009 Margaon blast case, the High Court has upheld the verdict of the trial court acquitting all 6 accused. Initially, this matter was investigated by Goa Crime Branch, and later this matter was handed over to NIA. NIA filed the charge sheet, but in 2013, on very last day, that is 31st December, a special NIA court had acquitted all 6 accused. Later, this matter was challenged before the High Court, and the High Court today has upheld the verdict of the trial court acquitting all 6 accused. With video journalist Chetan Gawas, Mukesh Kumar for Prudent. मडगावचो ज्वेलर स्वप्नील वाळकेचो खून मुस्तफा शेख, इवेंडर रॉड्रिगीज आणि ओमकार पाटलानूच केला म्हूण सिद्ध करपी पुरावे क्रायम ब्रांचीच्या हाताक लागल्यात. मेरशेचे एक घर फोडीत उखलिल्लो चाकू स्वप्नीलाक तोपिल्लो म्हणूनय क्रायम ब्रांचीक तपासा वेळार कळ्ळां.
तशेंच कर्म केल्ल्या उपरांत लाशिल्ले आंगावयले कपडे जप्त केल्यात. मुस्तफा शेख, इव्हेंडर रॉड्रिक्स आणि ओमकार पाटीला आड क्रायम ब्रांचीक महत्वाचे पुरावे सापडल्यात. स्वप्निलाचो खून ह्या तिगांनीच केला म्हूण सिद्ध जावंक शकता. स्वप्निलाक तोपिल्लो चाकू मेरसेंतल्या एका घर फोडेंतल्यान उखलिल्लो म्हूण क्रायम ब्रांचीक तपासा वेळार कळयल्लें. घर मालकान तो चाकू आपलोच म्हूण सांगला. बिहारांतल्यान गांवठी पिस्तूल घेवन गोंयांत येतकीच क्वॉरंटायन जावपा खातीर इव्हेंडर रॉड्रिक्सान सांताक्रुजात एक रूम भाड्यान घेतिल्लो. थंयच ताणें क्रिस्नी ज्वेलर्स शॉप लुटपाचो प्लान तयार केलो. मडगांवां ज्वेलरी शॉप लुटपाचो प्लान फेल जावन स्वप्नील वाळकेचो खून जातकीच तिगूय आरोपी सांताक्रुजांतले तेच खोलयेंत आयिल्ले आनी क्रायमा वेळार वापरिल्ले कपड्यांक उजो घालो. पुलिसांनी ते कपडे जप्त करून फॉरेन्सीक चांचणेक धाडला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. संजीवनी फुडें चालू दवरपाची काय ना ताचेर अजून काय ठोस निर्णय जाल्लो ना. मात मुख्यमंत्र्यान उस्कारां बरोबर बसका घेवन तांकां साथीस्वेत केल्या. तांचेर उरिल्ले सुमार 2,30,00,000 रुपया बेगीनूच दिता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला म्हूण उस्कार सांगतात. मुख्यमंत्री म्हणटा ताचे बाकीचे मागण्यांचेरूय विचार चल्ला. शेतकी मंत्री बाबू कवळेकारूय बसकेक आशिल्लो. कन्क्लुजन आज कांय जाल्ली ना. तेमी ते मेमोरंडम दिवन सगळे म्हणलेले आसा की आमकां पर्यायी उपाय म्हणल्यार आमकां कशें तुमी कितलीं वर्सां हें करतले की दुसरी क्रॉप घेयसर आमकां तुमी कितलीं वर्सां आमी कशे पद्दतीन पयशे दितले हे सविस्तर तेमी विचारात म्हणलेले आसा. आनी सीएमानी तांकां त्याच प्रमाणे सांगलां की तुमी आमी कितें करपाक शकता आयचे घडकेक आनी आयचें कन्क्लुजन एक बरोबर जावचें ना. तर परत हें बसून आमी डिस्कस करचें पडटलें. तुमी हाजेर परत विचार करा आनी तुमी सारको प्रपोजल हें करा एकठांय घेवन येयात की आमी कितें करपा हें सरकारान अशी एक आज पयलींची मिटींग जाल्ली आसा आनी दोनी सायडीन एक बरो एक व्यवस्थीत सामकें हेजेर डिस्कशन जाल्लें आसा. मुख्यमंत्र्यान आदले देणे दिता म्हूण खंय सांगला. बाकीच्यो मागण्यो आयकून घेतल्यो. टोटल आमचे अनहार्वेस्टेड आहा ते 2,200 टनाचे आहा. 80 लाख सुमार. 80 लाख. दुसरे 600 रुपया म्हणटा. ते 600 रुपया आहा. ते 1.5 करोड. हय इतले आसा. आनी जो ऊस ऊन उरला पळय तेजे कितें करपाचें म्हणजे त्या हितून तेंच्यांनी सांगला रिस्पॉन्स बरो दिल्लो आसा. आपूण ते ट्राय करता म्हणटा तेंच्यांनी. आनी फुडलें कशें कितें चलोवपाचें फ्युचर कशें कितें करपाचें म्हणजे तेजेर विचार आमी फुडें आतां मिटींग करून आमी ठरयतले. पूण आयज जी मिटींग जाल्या ती पॉझिटीव जाल्ली आसा. हार्वेस्टिंग करपा लोक आमकां ह्या वर्सा कन्फर्म ना. ताका आमी सीएमा कडेन मागलां की हार्वेस्टिंग जाल्ले स्टँडींग क्रॉपाचे आमकां ह्या वर्साचे पयशे दिवचे. ह्या वर्सा भायल्यान आमकां 700-800 ते 1000 लोक येताले कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान. गोंया हार्वेस्टर मेळना आमकां. सो सीएमान पयशे दिता म्हणल्यार हय सीएमान सांगलां तुमकां आपण लॉस करचे ना तुमकां पयशे मेळटले. सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला. कितल्या तेंपान मेळटले ते काय सांगना. कितल्या दिसांनी वा कितल्या म्हयन्यांनी तो टायम आसना. आतां आमी 2 म्हयने पयलींच येयले हे मांडपाक. 2 म्हयने पयलीं येयले म्हणटकीर आतां आमी तेंची व्हॅल्यू करपा जाय. तें करून उरलं जाल्यार गेल्या त्या वर्सा केला तसो. त्या गेल्या त्या वर्सा लोकांलो ऊस उरलो मारपाचो. संजीवनीचे बरेचशे फार्मर्स मेळाले म्हाका. सगळे तेंचीच डिमांड स्वताची तेंची वेगवेगळी डिमांड आहा. कारण अंदू तांकां हार्वेस्टींग करपाक कोण मनीस मेळना. ताची कितें करपाचें हार्वेस्टींग आनी ह्या विशयाचेर म्हूण तेंच्यांनीच सरकाराक प्रपोजल दिला की तुमी आसा तशा क्रॉपाचे आमकां एक तर पयशे दिवचे सेटलमेंटाक वयचे आनी परत ह्या मेन थींग हार्वेस्टिंगाचो प्रॉब्लेम हो कायमचोच उरतलो तांच्या म्हणण्या. आनी फॅक्टरी तर बंदच आसा कारण शुगर घेवन आमकां नाय जाल्यार दुसरे कडेन धाडपा जाय. ताका तेंच्यांनी प्रपोजल दिला की तुमी जर दिता आसत जाल्यार आमकां सेटलमेंट स्कीम कितें ती प्रपोज करची अशी म्हणून. सरकारान अजून तसो कांय निर्णय घेवंक ना. कितें तें फॅक्टरी अजून तरी फॅक्टरी ती चलोवप बरें कठीण आसा काम. बट सरकारान तसो निर्णय अजून कांय घेवंक ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. काँग्रेसीन तेंको दिल्ले बीजेपी सरकार कोरोना धरून सगळ्या मळार फेल म्हूण आम आदमी पक्षान फोग काडलो. कोविडा वेळार कामगारांचे पयशे पासून खावन बीजेपीन लेबर गेट स्कॅम केले. काँग्रेस आनी बीजेपी एकूच. गोंयांत सध्या काँग्रेस जनता पार्टीचे सरकार. येवपी वेंचणुकेक गोंयांत बरें नितळ आनी सक्षम सरकार दिवपा खातीर गोंयकारांनी फुडें सरचे. आप खंय बेगीनूच मेंबरशीप मोहीम सुरू करतले. हे भाजपचे सरकार सपोर्टेड बाय काँग्रेस पार्टी इज अ कंप्लीट फेलर. कोविड मिसमॅनेजमेंट हे आमी मानत आयिल्ले आसा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. इज ऑफ डुईंग बिजनस गोंय हे 25 रँकार आयलां. करप्शन तर चालूच आसा. प्रत्येक उंचाई पावल्या करप्शनची. सध्या गाजता ते लेबर गेट स्कॅम. थंय सुद्दां जे कामगारांक ताणें पयशे दवरिल्ले अलावन्स ते सुद्दां तांच्या पार्टीचे वर्कर खावन गेले. तेन्ना गोंयकारांनी समजून जाय
की काँग्रेस किंवा BJP हो तांकां उपाय न्हय. दोनी म्हणल्यार एकूच ते, फक्त सेटींग करपाचें. तेन्ना फाटीं आमी म्हणिल्लें हे काँग्रेस जनता पार्टी दोगी जाण मेळून आयल्या फक्त एकूच ध्येय तांचो, गोंयकारांक फटोवपाचो, गोंयकारांक लुटपाचो आनी आपली बोल्सां भरून घेवपाची. थोड्याच तेंपान निवडणुका जातली तेन्ना गोंयां परत जर हांच्या हातान दिलें ताजी वाट लागतली, ताजी नासूस आनीक जातली. तेन्ना परत तुमच्या गोंयकारां लागीं हांव मागता की या जुडा आम आदमी पार्टी कडेन. गोंयकारांनो, परत तुमकां विनंती, आम आदमी पार्टी या जोडा तुमी. हो एक क्रुशियल डिसिजन आसा गोंय वाचोवपाक आनी गोंय आमच्या फुडें व्हरपाक. गोंयच्या प्रत्येक वाठारांनी प्रत्येक गांवांनी आमी सुरू करतलो मेंबरशीप ड्रायव्ह. हो हेतू इतलोच की आपाचें काम जें आसा तें तुमचे कडेन पावोवपाचें आनी तुमकां जोडून घेवपा खातीर. पॅन्डेमीक आसतनाय सरकाराक कमिशनाचें पडलां. सरकाराक भलायकी मळार फक्त कसो पयसो करूंक मेळटलो हाचेर फोकस करता. लोक मरता ताचो हुस्को ना म्हूण रोहनान प्रमोद सावंत सरकाराक उजरायलो. ड्रग्साचेर BJP फुडाऱ्यांचेर केल्ले स्पश्ट आरोप. मोपाच्या माडा प्रकरणांतले मुख्यमंत्र्या वयले आरोप गंभीर, मात प्रमोद सावंत वग्गी म्हूण आमदार रोहन खंवटेन खर टिका केली. जेन्ना आमदाराक कितें जाता तेन्ना एक बरो कोण मनीस जाता, ही रन्स टू प्रायवेट हॉस्पिटल्स. वाय? बिकॉज ही इज नॉट कॉन्फिडंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज or the infrastructure provided by the Department of Health. A person would be wanting to stay in a 5-star, तरी 5-starची रेट सध्या तूं वचून फोर्टाक वचून रावलो जाल्यार 4,500-5,000 रुपया आसा रातीक. हांची एक हॉटेलाच्या रूमाक, हॉस्पिटलाच्या रूमाक जो अवेलेबल मेळना तो 18,000 आनी एक ल्हानसो एस्ट्रिक्स मार्क केला की एडिशनल चार्जेस विल बी देअर ऑन दॅट म्हणून. पॅन्डेमीक हॅज बीन आयडेंटिफायड अंडर द डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005 की तुम्ही सगळ्यांक पगार दितले, जॉब वयले काडचे ना, तांकां तांचे पगार दितले. हे सरकारान तेन्ना डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टान अंडर काडिल्ले. यू कॅन लूक एट कॅपिंग, you can look at taking over hospitals, you can look at doing everything which is under the umbrella to support the people. But ह्या game of commissions and omissions, Zaveri Kand and connections, हांवें ट्रेलर रिलीज केल्लो. गुरमीत सिंग भमरा कोण काय विचारिल्लो, विनय तेंडुलकराचो इन्वॉल्वमेंट दाखयल्लो, विलास देसायाचो इन्वॉल्वमेंट दाखयल्लो. द चीफ मिनिस्टर इज द होम मिनिस्टर. A very serious allegation of money laundering, betting, drugs, everything took place. Chief Minister should have come on record and asked for inquiry at least. Kapil Zaveri कोण हे विशय जेन्ना काडटा, ड्रग्स फायंड आउट जातात आनी तातूंतल्यान NCB येता, सुशांत सिंग राजपूताची जाता, ह्यो सगळ्यो येदी व्हडली केस जाता. थंय कोण जस्ट लोबोन ड्रग्स मेळटा आनी सडनली नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, इन्क्लुडींग द ऑपोजिशन. आनी मोपाचो विशय जो इतलो सिरियसली ताका दाखयला की इट इज अ फ्लॉ. सादे प्रश्न विचारल्या, तो शाणबाग कितें आपली शाणपणां उलयता, तो आनी कोण BJPचे कोण तरी ते जोकर कितें उलयतात. मेन जो टॉपीक आसा CM हू इज द चेअरमॅन इज नॉट टॉकिंग. इट्स अ डिरेक्ट चार्ज ऑन हिम एंड आय हॅव चॅलेंज हिम टू रिप्लाय टू दीस. कितें विचारलां? कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक पयशा शिवाय जमता? खंयच्या एक्टाच्या आमदार जमता? एक्ट तुजो सारको आसा जाल्यार दिले कशें? आपल्याक फक्त इतलेंच दाखय म्हणून. हें कांयच न्ही. हें GMRची पयली ट्रेलर. कन्वर्जन सनदाचें इलेक्शन येतलें. मातशें रावात. हाव दे हॅव प्लेड विथ पेपर्स अँड डॉक्युमेंट्स. नेत्रावळीतले बुडबुड तळयेचें सोबितीकरण केलां खरें, मात ते उपरांत ते तळये कडेन कोणेच लक्ष दिल्लें ना. मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान बाग मोडले. देवळाचे आनी तळयेचे सरभोंवतणी झेडी झाडां झुडपां वाडल्यात. सरकार एक वाटेन टुरिजम जाग्यार घालपाचे यत्न करता जाल्यार दुसऱ्या वाटेन गांवगिऱ्या वाठारांतले टुरिस्ट स्पॉट मेंटेनन्स जाय नाशिल्ल्यान बाबत जावंक लागल्यात. ही खरी परिस्थिती. नेत्रावळी पंचायतीक अनेक पर्यटन स्थळां आसात. बुडबुडळी आसतली, दत्तगुफा आसतली. बुडबुडळी 2.5 कोटी करून हांवें डेवलप केल्ले टुरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आनी तें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. थंय बाकीचे बाकडी घातले आसात, बाकीचे थंय पर्यटन येतात. डेवलपमेंट करून सुद्दां ते थंय जे झाडां झुडपां वाडलेले आसात, पर्यटकांक हें जातात. हांव मागतां ते डिपार्टमेंटा कडल्यान पंचायती कडल्यान ते थंय जे आसा ते झाडां झुडपां वाडलेले आसात. डेवलपमेंट जालो म्हण ना, ताका कशें तें मातशें ट्युरिस्ट जे येता तांकां एट्रेक्शन येवपा जाय. आयज हांगा पळयलें जाल्यार सगळ्या बुशीज वाडलेले आसात. ते म्हाका दिसता ते निवळ केलें जाल्यार हांगा पळोवपाक, कारण हांगा देवूळय बी आसा न्हू, देवळा फुडल्यान जो परिसर आसा तो निवळ आसपाक जायो.
आयज कोण आसा ते म्हाका दिसता की ऑथॉरिटी कोण आसा हे कमिटी आसा ते कमिटीन तेजेर लक्ष घालचें आनी मातशें निवळ करून दवरचें. सोबितीकरण जाल्ल्यान थळाव्यांक बरो बिझनेस जातलो म्हूण दिसतालें, मात परिस्थिती वेगळीच. बुडबुडटळी आसात आमची खुबशीं जे लोकल तरुण आसात तेंची एक अपेक्षा आसलेली कितें म्हणून जेन्ना बुडबुडटळी जातली एक सुसाची बुडबुडटळी म्हणजे लोक टुरिजमूय वाडटले आनी आमकांय कितें रोजगार मेळटले म्हणून. पण आज परिस्थिती पळय जाल्यार काम कंप्लीट जालां, पूण काम कंप्लीट जालें तरी सामकें बरें दिसतालें, पण आज हळू हळू मेंटेनन्स नासले कारणान जें कितें केल्लें तें हळू हळू कमी जायत वयता आनी अशेंच तर उरलें जाल्यार ते म्हाका दिसता बुडबुडटळीचें जें डेव्हलपमेंट केलें तेजें अस्तित्वच कमी जातलें. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. गोंयांत कोयराचो विलो लावंक सरकाराचे कोट्यांनी रुपया खर्च जाता, ते वाचोवन परते सरकाराक पयशे फारीक करता. कोयरा विल्याची जबाबदारी दियात म्हूण कांसा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचो सरकाराक उलो. कंपनीन मुख्यमंत्र्याक प्रस्ताव दिला. सरकारान प्रकल्पा खातीर सुवात दिवची, बाकीचे सगळे पळयता म्हूण कंपनीचो CEO प्रुडंटा कडेन उलयलो. वेर कंपेर टू हांवें जी टॅक्नोलॉजी आतां इंट्रोड्यूस केला ती ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड आसा. जातूंत भितर वेट आनी ड्राय सेपरेट करपाची गरज ना. तुमी समज पळोवपाक टॅक्नोलॉजी समज ट्रेडिशनल टॅक्नोलॉजी समजुपाक वचत जाल्यार तुमकां कळटलें की दोनी सेपरेट करपाक 80% ऑफ द खर्च जो आसा तो तातूंत भितर वता ट्रेडिशनल टॅक्नोलॉजी भितर. आमी जी यूज करतात ती सायंटिफीक टॅक्नोलॉजी, जातूंत भितर तुमकां दोनी सेपरेट करपाची गरज ना. तुमी वेट आनी ड्राय दोनी एकाच भितर घालात आनी मिथेनाचो जो वास तो सांजचो तुमचे लोकलांक त्रास करता तो अजिबात नासतलो. हे दोन आमच्या हातूंत भितर आसा. ट्रेडिशनल टॅक्नोलॉजी भितर गव्हर्मेंटाक इनकम कांयच ना. वेरेज जी आमची टॅक्नोलॉजी आसा तातूंत भितर आमी गव्हर्मेंटाक लँडाचो कॉस्टूय फारीक करपाक तयार आसा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फारीक करपाक तयार आसा, वॉटर बील जें कितें येतलें तेंय फारीक करपाक तयार आसा. प्लस आमी ताका गव्हर्मेंटाक रॉयल्टी दिवपाक शकतात. फक्त एक जागो दिल्यार बरो आनी डंप एरिया आसा ती दिल्यार बरो. बाकीचे सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट आमी सगळे करून दिता. प्लांट सुद्दां आमी घालता आनी इन रिटर्न आमी गव्हर्मेंटाक फारीक करतले. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.